आमच्या प्रायवंत मनशांक पळोवन काडोवचे कितले कश्टाचे. This is the reason why most senior citizens are not, and also scientifically also, they are not able to let go. आवय बापायनी चिंतात आमी तुमकां पळयले, तुवें म्हाका पळयचे. नॉट नेसेसरी, कित्याक म्हळ्यार एक एक मनशाचे एक एक देण आसा. ते हांवें पळय पुरो आमकां सोडना, हांवें पुरो पळयचे जाल्यारय तांकां एप्रिसिएशन ना. दॅट इज लायफ. आमकां आतां समा एक कम्फर्टेबल लायफ जियेचे जाल्यार एटलिस्ट मिनिमम ऑफ 50,000 या 1 lakh सांगिजे हांवें जायचे. पेरेंट्स नीड टू हॅव फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन्स विथ देअर चिल्ड्रन. ते आमचे सोसायटीन नांत ना. तुमींत पयलें एनकरेज करतात तांकां भायर धाडूंक, मागीर तुमकां जाय जाल्या वेळार तांणी नात. Okay, so who is at fault here? At least the Hindus and our Muslim friends think that the Catholics, the Porbus are broad-minded. I am sorry. No, we are not. We are absolutely not. Hafta ke kani sadna chijini Carmel Cafe. Hafta ke kani sadna chijini Carmel Cafe. Carmel Cafe. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लेझर रॉड्रिगज. म्हातारी प्राय म्हणून सांगल्यार टिश्यू पेपर बरे म्हणून सबारपुटी म्हाताऱ्यांनी आमचे कडेन सांगचे आमी आयकला. प्राय वंत सबारपुटी म्हणटात भुरग्यांक आमची गरज मुक्त जाली आनी भुरग्यांनी आतां आमकां चिल्लून उडयला वा कोनशाक लोटला अशें म्हूण सांगून सबारपुटी सांगचे आमी आयकता. तशेंच भुरग्यां कडेन आमी उलयल्यार म्हणटा आमी आमच्या आवय बापायची बऱ्यान चाकरी करूंक प्रयत्न करता, पूण ती सांगलें उतर आयकनात. तांचे कडेन कशी तांची चाकरी करची म्हणून आमकां समजना. आनी अशें साबार पावटी कितले प्रयत्न केल्यार तांकां आमी समाधानाची जाप दिवंक जायना म्हणून सांगून भुरग्यांनी सांगचें आसता. तर कोणाची चूक, कोण सोमा ही आमच्यान सांगूंक साध्य ना. त्या देखून ह्या दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार कोडयाळांत अनाथ आश्रमां तशेंच प्रायवंताचे आसरे वा ओल्ड एज होम्स सोडून वचून आसात. हाका कारण कितें? भुरग्यांची बेजबाबदारी वा वडिलांचे हट. तर ह्या विशयांत आमचे सांगात उलोवंक आमच्या स्टुडियोंत आज आसात मानस्तीण कृपांजली टेल्लिस नायक. आपले BS नर्सिंग पयल्या उपरांत लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचरांत MBA करन, ताच्या उपरांत MBA सनद आपणावन प्रस्तुत ती आपले PhD शिकाप करनत आसा. तर येया तिच्या लागींच आमी उलोवया. तर मानस्तीण कृपांजली आमच्या सर्वीक्षकातर्फेन तशेंच आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमातर्फेन तुमकां पयल्यान पयले ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. येस, आज मी उलोवचो टॉपिक तुका गोत आसा. आमी येदोळूच सांगल्या प्रमाणे प्रायवंतां आनी तांचे प्रायवंताचे पिडेचे समस्ये, तांचे प्रायवंताचे समस्ये तशेंच आमच्या कोडयाळांत आतां सोडून आसचे प्रायवंताचे आश्रय वा ओल्ड एज होम्स आनी भुरग्यां आनी आवय बापाय मदलें घर्शण ह्या पुरे विशयाचेर आमी उलयतल्या. तर तुम्ही आता म्हाका सांगले तुम्ही PhD करन आसात म्हणून, तर खंयच्या टॉपिकावेर तुम्ही PhD करन आसात म्हणून सांगीत घे आमकां. सो थँक्यू फॉर हॅविंग मी. म्हाका मस्त संतोश जाता तुमचे वांगडा उलोवंक. सो हांव PhD आय एम एसेसिंग द एज केअर होम मॅनेजर्सा विशयी हांव म्हजें रिसर्च करन आसा. या एज केअर होम मॅनेजर्स स्किल्डफूल आसात की तांकां एड्युकेशन आसा की तांचे एक्सपिरियन्स काले, कित्याक म्हळ्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां आतां एज केअर होम मॅनेज करूंक दे हॅव टू बी अ पर्टिक्युलर स्कील. मात्र आमच्या कंट्रींत आमच्या देशांत हें स्पेशलायझेशन ना. करेक्ट. आणि बिकॉज ऑफ दॅट मस्त जाणां कोण ह्या एज केअर रन करतात न्ही, कोण चलयतात न्ही, तांकां एड्युकेशन ह्या विशयांत ना. पुरा तांणी तांच्या भितरल्या इंट्रस्टा विशयी इंट्रस्ट जावन आनी तांकां कंपॅशन आउट ऑफ अ गूड वील तांणी मॅनेजर्स आनी एडमिनिस्ट्रेटर्स जावन आसात. मात तांकां कोणाक की व्हेरी फ्यू पीपल आर एक्चुली ट्रेन्ड. ओके, सो आय एम गोइंग टू हांव तांच्या विशयी एसेस करन आसा तांकां कितलें नॉलेज आसा, कालें तांकां एक्सपिरियन्स आसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मागीर तें डेटा काडून वी कॅन फर्दर प्लॅन आमचें मँगलोर कशें एक सिनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी करूंक म्हणून. सो कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळोवचें जाल्यार कित्याक तुमची वळख म्हाका बऱ्यान आसा. तुमी येदोळच सबार कडेन ओल्ड एज होम्सांक जावन दी वा ओल्ड एज म्हळ्यार खंयच्या घरांनी वा प्रायवंत आसता थंयल्यांक तांचे केअर कशें काडोवचें ताच्या विशयान तुमी ते ट्रेन केल्ल्या जाणांक की तुमी प्रोवायड करतात. सो तसलो एक सर्वीस तुमी दिवन आसात. कित्याक हांवें तुमकां मेळिल्ली हांव आमच्या फातिमा रिट्रीट हावजान, थंयसर आमचे मालगाडे याजक निवृत्त याजक थंयसर वस्ती करन आसात आनी तांकां नर्सस तुमी प्रोवायड करन थंय तुमी वचून तांची कसली गरज आसा तें तुमी पळोवन म्हणतो आसात. आतां
अशें आमी तुमचे इसारता आसतना हांवें तुमकां इसारचें, इज इट व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक केअर ऑफ ओल्ड पीपल? म्हळ्यार आमच्या प्रायमंत मनशांक पळोवन काडोवचें कितले कश्टांचें? So, honest answer, it is very difficult. Okay, it is not an easy job at all. Just like आमी दुसरें कर्लिंग कामां पुरा करतात तशें ती हें मस्त कश्ट. आनी इट इज इवन मोर डिफिकल्ट कित्याक म्हळ्यार आमकां हें जनरेशनल गॅप आसा. Okay, the young ones don't understand the older ones, the older ones don't understand the other younger ones. But ताज्यान की more important is आमच्या आतां लायफ, आमच्या आतां लायफस्टायल, आमचो आतांचो टायम 2025 वॉज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम आमी कितले. फॉरगेट द सिनियर सिटीजन्स ग्रोईंग अप. आमी ते कितले धाकटे आसतना 2000 तावन आतां मिसर देर इज अ रॅपीड चेंज. करेक्ट. ओके, आनी म्हज्या थिसिसांत या म्हज्या एनालिसिसांत म्हाका कालें भोगता म्हळ्यार आमी पुराय आतां व्हेरी मॅकॅनिकल जाल्या. रायट. कित्याक म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी हॅज कम इन. करेक्ट. ओके, हांव जस्ट तुमी नेक्स्ट टायम भायर येताना तुमी जस्ट रोडान तशें येताना एवरी वन इज ऑन देयर फोन. करेक्ट. रायट. even people who are walking, young, old, even the traffic police, everything. एक 2 मिनटां मेळ्ळ्यार everybody is on the phone. आतां आमी फोनान तशें पळयताना वी आर सीइंग सो मेनी यूट्यूब रील्स पुरा आमी खाली कंज्यूम मात करतात, आमी फीलय करनात ताजे विशयी. करेक्ट. सो दॅट इज सच एन ते मात्र न्ही. आतां तुका एक बँक ओपन करीचें जाल्यार यू जस्ट हॅव टू ओपन द ॲप. यू कॅन हॅव अ बँक अकाउंट इन युअर ॲप. तुका वॉट्सॅप आतां पयलीं आमी कशें जाल्यार कोण भायर पुरो आसा तांकां एका हफ्त्यान एक पुटी रावी जाले फ्रायडेज कोण गल्फांत आसली तांणी त्या दीस कॉल करतात ते लँडलायनार. आतां यू जस्ट हॅव टू कॉल विदीन अ सेकंड यू वील अंडरस्टँड. सो बिकॉज हें पुरा आमच्या लायफांत आतां आसा न्ही, बिकॉज ऑफ दॅट आमी फील करूंक आतां स्टॉप जाला. करेक्ट. फिलिंग्स इतनात, इमोशन्स. आतां कोणाक जाल्यार पळयल्यार प्रायवंताक मात न्ही, भुरग्यांक या कोणी सीक पडल्या तांकां पळयल्यार आमकां फिलिंग्स आनी इमोशन्स आसाचे ना जाल्यार तुका पळोवंक जायना. आतां कोणाक फिलिंग्स आनी इमोशन्स ना जाल्यार तांणी कशें पळोवचें. करेक्ट. तें एक. आनी एक एवरीथींग इज व्हेरी फास्ट. ओके, कोणाक पयलीं आतां एवरीबडी सीज फर्स्ट थींग एज मनी. करेक्ट. आतां हांव तांतूय आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लेम विथ दॅट. कित्याक म्हळ्यार आमचो संवसार तसो. आतां पयशे ना जाल्यार आमकां कांय करूंकय जायना. सो आमकां बरें मोन आल्यार कालें करूंक जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार आमकां तें मुखार फॉरवर्ड वचूंकूच जायना. करेक्ट. आनी पयलें एका 10,000 ओके फॉरगेट 10,000 1,000 तुका एटलिस्ट एक म्हयनो जाताले काडूंक जाताले. कालें कित्याक म्हळ्यार आमचे नीड्स धाकटे आहले. रायस, फीश करी आनी एक वेजिटेबल. आतां कोण रायस फीश करी खाता? एटलिस्ट सिनियर सिटीजन्स प्रायमंत खातात. फीश करी जाल्यार फीश हाडूंक जाल्यार आमी ल्हान आसतना बांगडेत म्हणून चिंत एक 100 रुपया आसत जाल्यार तुका एक 10 बांगडे बरी मेळटाले. आतां तुका 100 रुपया एक बांगडो काडून खाले करते. वय. आनी तें सोड सिंपल एक्झाम्पल ते नंदिनी मिल्काचे पॅकेट अर्दो लिटर इज 24 रुपीज 22 रुपीज. आमकां तरी ते एफोर्ड करूंक जाता. कोण दुबळे आसा तांकां कशें, आनी दुबळ्यांचे मस्त जाण आसात घरा तांणी कशें फील करतात तांचे स्टमक्स. करेक्ट. सो इट इज ऑल दॅट हें पुरा जॉयन करनत न्ही. वी हॅव टू कम टू अ कन्क्लुजन ते टेकिंग केअर ऑफ एनी वन सिनियर सिटीजन मात न्ही कोणाक आमकांच पळोवंक. आतां मेनी पीपल लिव एलोन तांच्याच विशयन तांणी पळयतात तें एका सॅलरीन तांकां मॅनेज करूंक जायना. करेक्ट. सो हें कालें म्हणचें इट इज अ टॉक्सीक लूप. एक उक्तें केल्यार आनेक बंद जाता, आनेक उक्तें केल्यार आनेक ओपन जाता. सो कोण कशें रायट म्हणून आमकां सांगूंक जायना. करेक्ट. कित्याक म्हण सांगल्यार इंटेन्शन बरें आसतात. आतां कांय जातात फॉर एक्झाम्पल सडावत आमी सांगचें आसता प्रायस तांकां आमकां पळोवन काडूंक जायना नाजाल्यार प्रायस आनी सडावत सांगचें आसता भुरग्यांक तांचे पळोवन गेला. आमी कश्ट काण भुरग्यांक आमी वाडयले तांकां आमी तांच्या पांयार रावयले म्हणजे काजत जालें तें तांणी तांचें लायफ म्हणून पळोवन बेतात म्हणून. पूण सडावत हांवें पळयल्ले कडेन कशें आसा गे म्हूण सांगल्यार भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक पळोवन काडूंक जाय. पूण कालें जाता आवय बापायक काही म्हणी हडलेत आसतात वा पयशल्या गांवांनी आसतात आनी भुरग्यांक तांच्या कामा खातीर कित्याक दिसपडतो ग्रासोडी जे जाल्यार तांणी भायर वचचें पडटा. आनी अशा संदर्भांनी कान जाता तांणी भायर वतना आवय बापायक सांगता आपूण तांणी रेडी आसात जाल्यार आवय बापाय म्हणटात काले ना आमी आमचें घर सोडणे ना
आमी मलगडे आमचे रूट्स सोडले ना आमचे हांगा गाय आसा आमचो पेटो आसा आमचे माजर आसा म्हज्या गोवान बांदलें घर म्हज्या आवय बांदलें घर ते आमी सोडले ना म्हूण सांगून तांणी थोडे पुटी काले म्हणटात हट धरन तेंत रावतात आनी असले संदर्भार काल जाता म्हूण सांगल्यार भुरग्यांक तांचें काम सोडून रावोंक न्ही आमचे सांगता रावोंक न्ही म्हणल्यार ताले एक डिफरन्स जाता सो अहले एक प्रॉब्लेम आसतना कोणे म्हणी एकल्यान मुणी खाल्ले म्हणटा सोडदोड करन एकल्यान म्हणी गिव अप करन हे इल्लेशे आमी सोमाकन खाण घेत पुढे गॅप सोमाकन खाणोंक वडिलां तांचे हट सोडूंक रेडी ना भुरग्यांक तांकां दुसरो उपाव ना सो अर्ली गॅप आयले आमी काले करयेता लायक अकॉर्डिंग टू लायक हाऊ कॅन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लेम पयले स्वतेर पूरा क्वेश्चन्साक आन्सर्स नात Correct. ओके आनी पूरा प्रॉब्लेम्साक सोल्युशन्स नात ओके ताका आमी आय मोस्टली फॉलो एम्पथी एम्पथी म्हळ्यार तुवें दुसऱ्यांचे शूजाक घालचें यू पुट युअर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज नाव हांव दोन अँगलांत आमी पळयची फर्स्ट आय विल स्पीक अबाउट द सिनियर सिटीजन अँगल करेक्ट ओके आता पहिले स्वतः सिनियर सिटीजन्स आतांचे काळाचे सिनियर सिटीजन्स वेर बॉर्न इन द 50s and the 60s तांचे लायफस्टायल तांचे कोर वॅल्यूज पुरा त्या टायमाचे ओके तांकां आतांचे समजूंक मस्त कस जाता ओके आतां अनेक काले म्हळ्यार ॲज यू ग्रो ओल्डर यू नो तुज्या मोतेन गोत्तात यू आर डिपेंडींग ऑन समवन एल्स करेक्ट ओके सो आतां सिनियर सिटीजन्स लायक यू सेड तांचे घरा गांव आसा तांचें घर आसा पुरा देव न्हू तांचे आसचे ते मात्र तांकां एकत अँड दॅट इज वॉट कीप्स देम गोईंग आतां आमकां तें कळना कित्याक म्हळ्यार आमी त्या पोजिशनान ना आनी आमचें सिट्युएशन दुसरेंच जालें पयलें आमचो गांव आमचें घर आमचे फिलिंग्स पुरा आमचे 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 आसलें तें आतां जायना मात तांणी त्याच मेंटॅलिटींत आसा ऑल्सो सायंटिफिकली ओके तुवें ॲज यू ग्रो यू नो देर इज डिजेनरेशन ऑफ द ब्रेन म्हळ्यार तुजें ब्रेन श्रिंक जावनूच आसा सो न्यू आयडियाज ऑर न्यू थिंग्स आर व्हेरी डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब करेक्ट ओके ओके दॅट वी कॅन आमी तें आतां हें आमकां आतां पळय इफ वी आर विथ द टिनेजर आमचे वी आर इन आवर 30s 40s वी आर इन अ टिनेजर कॅन वी रिलेट टू देम difficult it is difficult we don't want to relate to them so we don't go with them Correct. it's the same logic with them also so tanka it comes as stubborn and hurty matra tanka you need to know that that is only what they have correct so they will stick on to that ते मुळे तांकां सोड दिल्यार मागीर तांचे आत्मविश्वास नॉट आत्मविश्वास सेल्फ एस्टीम what to say for self esteem तांचो आत्मगौरव येता आणि एक पुटी एक मनशाचे आत्मगौरव गेले देन दॅट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड करेक्ट ओके सो दिस इज वाय द यंगर वन्स हू थिंक आमी केद्दाळी चिंतात न्ही तांणी स्टबन ते आमी चिंतून करीचे दॅट इज ओन्ली वॉट दे हॅव बिकॉज पळय पयशे येता नात फिजिकली म्हाका जायना आतां म्हजें घर मात्र म्हज्या ओट्टूक आसा म्हजो जागो मात्र म्हज्या ओट्टो आसा आनी तें म्हज्या नांवांत आसा हांवें कित्याक तें सोडून दिवचें इट इज कॉन्फिडन्स इट इज द वे दे गेट देयर कॉन्फिडन्स this is the reason why most senior citizens are not and also scientifically also they are not able to let go correct okay आता youngsters आमच्या टायमाचे the children okay we are in a completely different situation आमी आमच्या दुसऱ्याच सिच्युएशन आमी ग्रो जाल्या we were not into social media but we came in the fact the technology so now आमच्या old mentality कोणाक नाका so we are trying to fit in correct आमी sandwich generation it is called the sandwich syndrome correct. That's called the sandwich syndrome most of the people म्हाका कॉल करतली म्हज्या तेजीचे तांकां गोत्तू ना कालें करचें म्हणून कित्याक म्हळ्यार दे आर स्टक बिटवीन देयर चिल्ड्रन and the parents आनी आमी पुरे म्हणटात न्ही सेल्फ लव आमकां सेल्फ लव करूंक टायमच ना रायट कोणाचें म्हणून आमी पुराय की आतां अँड तूं डीपर गेल्यार एवरी वन इज रायट इन देयर ओन वे करेक्ट ओके Correct. सो हांगाने we can first situation is try to understand each other situation आता हट्ट करतात येवंक जायना ना तुवें ये चित्त तुका जायना ना जाल्यार आमकां इट डजंट वर्क मात्र आमकां मस्त सिट्युएशन्स वेन इट गोज टू दॅट टायम कालें जाता वी टेंड टू हॅव दीस कॉन्वर्सेशन आनी आमी अशें कॉन्वर्सेशन्स करतना वी वील हर्ट पिपल्स फिलिंग्स करेक्ट भुरगीं फील करतात पेरंट्स डोंट अंडरस्टँड parents feel burgi don't understand correct so middle ground at yonko actually is very difficult correct so time goes with that only you come here I come here and sada hoto one person has to give in
Correct. And usually it is the children who give in. Because प्रायवंताक गिवन करूंक काले जाता तांकां एडजस्ट करूंक जायना. आय विल गिव यू वन एग्जांपल. म्हज्या एका कोर्सांत सेंट एलॉयशियसांत आमची एकली रिसोर्स पर्सन आली. शी इज व्हेरी एमिनंट विथ द सिनियर सिटीजन्स हियर. शी हॅज 4 चिल्ड्रन. तिका 4 भुरगीं, दोगां भुरग्यांगी. एकलें न्यूझिलंडांत आसा आनी एकलें ऑस्ट्रेलियांत आसा. तिणें ओपनली सांगलें म्हाका तांच्या दोगांयच्या घरा वचोंक नाका, म्हाका म्हज्याच घरा रावंक जाय आनी आय एम वॉलंटरीली गोईंग इन टू अ प्रायवंताच्या घर एज केअर फॅसिलिटी. कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या एजांत 70 इयर्स जाल्या उपरांत म्हाका एका दुसऱ्या जाग्यार वचून एडजस्ट करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार बॉडीली इट गिव्स अस लॉट ऑफ एंग्जायटी. रायट. ओके. आय वूड रादर स्टे इन मँगलोर. हांव मँगलोरांत रावन एका एज केअर होमांत येता rather than go to New Zealand one time, Australia one time. कित्याक म्हळ्यार पळय 60 years तांणी they have worked hard. आतां रिटायरमेंट टायम they want to be peaceful. करेक्ट. सो दुसऱ्या जाग्यांत वचून एडजस्ट करूंक न्ही इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम. एट द सेम टायम भुरगीं ओके आय विल टेक केअर ऑफ माय पेरंट्स. फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हजें काम सोडून म्हज्या मांयक पळयलें. 12 वर्सां हांवें ओट्टूक पळयलें. हांव पळयताना मस्त जाणां तूं कित्याक भायर वचना. कित्याक म्हळ्यार हांव नर्स. ओके. कित्याक भायर वचना. मस्त जाणांनी म्हणलें यू आर लेझी. म्हळ्यार तुका तूं लायफाक एक गोल ना, मुखार वचोंक नाका. हें कित्याक पळोवचें. ओके. आनी मस्त जाणां दुसरी थिंग्स कन्क्लूड करतात. मात्र एक एकल्याचे प्रायोरिटीज डिफरंट. आतां म्हाका हें देवाचें देणें हांवें केलें पुरेंकी पळोवचें देणें ना. करेक्ट. इवन इफ ते वॉन्ट तें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां भुरगीं पुरायनी आवय बापायनी चिंतात आमी तुमकां पळयलें तुवें म्हाका पळयचें. नॉट नेसेसरी. कित्याक म्हळ्यार एक एकले मनशाचें एक एक देण आसा. मे बी दॅट पर्सन इज व्हेरी गूड एज अ टिचर. करेक्ट. मात ताका पळोवचें ही डजंट हॅव द क्वॉलिटी. करेक्ट. ओके. पळयल्यार यू आर नॉट सॅटिस्फायड. करेक्ट. तूंय सॅटिस्फायड ना तोय सॅटिस्फायड. रायट. ओके. सो एक देवाक ब्लेसिंग आसा, ब्लेसिंग्स एक एकल्याचे. आनी सो पीपल लायक मी हू आमी कोणें आतां पुरायनी म्हणटात तुवें सॅक्रिफायस केलें. कोणाचें सॅक्रिफायस करूं ना. इट इज ह्युमन नेचर. आवय बापायनी आमकां पळयलें आमी तांकां पळयचें. आमी पुरो सोडून तांकां पळयलें. इफ यू थिंक ऑफ इट एज अ सॅक्रिफायस मागीर तें सॅक्रिफायसा बरीत येता. करेक्ट. इफ यू थिंक ऑफ इट एज अ ड्युटी आनी आमी आतां कालें काम करतना आमकां कश्ट ना गे. असं सगळ्यांनी कष्ट. ऑफिसांत कश्ट आसा गे. तें हांवें पळय पुरो आमकां सोडून हांवें पुरो पळयचें जाल्यारूय तांकां एप्रिसिएशन ना. दॅट इज लायफ. करेक्ट. दॅट इज लायफ. मात्र हें दोगांयनी समजून काण घेवचें. आवय प्रायवंतांनी समजून काण घेवचें, भुरग्यांनी समजून काण घेवचें. त्या दळा कालें जाता गो तें एकामेका इफ यू अंडरस्टँड ईच अदर न्हू थिंग्स वील बी लॉट इजियर. कोऑपरेशन. म्हज्या मांयक म्हाका कित्याक कितलें बरें जातलें पळोवंक म्हळ्यार तिणें म्हाका कंप्लीट कोऑपरेशन दिल्लें. करेक्ट. शी वॉज व्हेरी कोऑपरेटीव. उठ म्हणटाना उठ्ठाली, बस म्हणटाना बसताली. मातडे पटी तिचें आहलें टायमिंग्स म्हाका जायना तशें अशें. सो आय यूज टू हांवें कशें पळोवचें म्हळ्यार ओके दीस इज जस्ट अनदर डे. इन ऑफिस ऑल्सो वी गेट शाउटिंग्स फ्रॉम आवर बॉसीस. दीस इज ऑल्सो दॅट. सो आमचें मेंटॅलिटी कशें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज टू एनीथींग आमी कालें केल्यार. आतां हांगा बोथ द पेरंट्स एंड द चिल्ड्रन हॅव टू कम in one line. So a lot of anxiety is gone down. Correct. कित्याक म्हळ्यार पुरांचें इंटेंशन बरेंच आसा. ओके. भुरग्यांकी आले पळय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आमचे यंगर जनरेशन टू टेक केअर ऑफ सिनियर सिटीजन्स. कित्याक म्हळ्यार दे आर ऑल्सो लिव्हिंग दीस फॉर द फर्स्ट टायम. करेक्ट. आमी 30s आनी 40s फॉर द फर्स्ट टायम. आनी आमकां मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स आसात. एक व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन या बर्डन इज मनी. करेक्ट. 2000 आणि 10,000 आतां कांय म्हळ्यार कांय जायना. काय मेळना. करेक्ट. कांय मेळना. आमकां आतां समा एक कम्फर्टेबल लायफ जियेचें जाल्यार एटलिस्ट मिनिमम ऑफ 50,000 या 1 लाख सांगिचे हांवें. करेक्ट. जायचें. भुरग्यांचें एज्युकेशन तें प्रमाण ओट्टो दवरचें जाल्यार 1 लाख पावना थोडे पुटी तेय पावनात. आनी हें प्रायवंतांक गुत्तुत्त कळना. कित्याक म्हळ्यार तांचें मायंड इज सेट इन द 1000s and 100s. करेक्ट. यू नो.
कित्याक म्हणून सांगल्यार तुवें अशें सांगता आसतना आय कॅन गिव एन एग्जाम्पल. म्हजे कडेन थोड्या दिसा आदी एकली उलोवन आसली. लायक म्हजे एकले फ्रेंड येते तेचे उलोवन आसतना ते म्हणाले लिजा म्हज्या घरांत अशें अशें म्हजे एक आवय म्हजी सासूमाय अशी आसा. हांवें भुरग्यांक तांणी भुरग्यांक CBSE घाला. ताच्या भुरग्यांक तांणी म्हज्या फ्रेंडान CBSE सिलेबसाक घाला. पूण ताची सासूमाय टिचर जावन आसली आनी शी वॉज अ गव्हर्मेंट टिचर. गव्हर्मेंट इस्कॉलान शिकयताली. तिचे एकच काही हट तुवें काला CBSE कितें व्हडली इस्कॉलान घालचें. तुम्ही पुरा कन्नड मिडियमात शिकल्या. तुमच्या भुरग्यांक कन्नड मिडियम घालून जोगी. तुमकां कन्नडा म्हणून सांगल्या नाका तशें प्रमाणात. बट करंट सिच्युएशन तूं पळय. आता कन्नड मिडियम पाड म्हणचे न्ही, गव्हर्मेंट इस्कॉलान पाड म्हणचे न्ही, तेय आसात. बट तुवें आतां कॉम्पिटेटिव्ह लेवल पळयत आसतना तूं आतां एका बऱ्या हुद्द्यार आसाय. तूं एक बरें म्हळ्यार तुका एक सदां असो सांबाळ आसा आनी तुका सोसायटीत एक हें आसा म्हणटाना तुवें तुज्या भुरग्याक वचून तुवें गव्हर्मेंट इस्कॉलान कन्नड मिडियमाक घालूंक जायना. दॅट इज युअर पूण तुजे काले म्हणटा तुका घरातून इतलो प्रेशर गी. तुमकां व्हडली इस्कॉलां जायचे काल्याक ल्हान इस्कॉलाक वचूंक जायना गी. तुमच्या भुरग्यांक कन्नड उलोवंक येना. तुमकां धाकटी इस्कॉलां जायनात. शिकचे भुरगे खंय शिकतात म्हणून अर्ली एक प्रेशर म्हळ्यार चडावत तिची किरकिरी काय. तुमकां हांवें सदां तुमकां पयशे दिवंक तुमचे कडेन पयशे ना. भुरग्यांक व्हडले व्हडले इस्कॉलान घालतात म्हणून अर्ली एक प्रेशर ताका येवन आसा. सो अर्ली सिच्युएशन आसतना अंडरस्टँडिंग आमकां आसा जेवय. बट वी आर ह्युमन्स. एंड ऑफ द डे आमकां कितली समजणी आमी केल्या रे एक प्रॅक्टिकल सिच्युएशन येता आसतना तेंच सगळ्यांक पेशन्स कित्याक तांचो प्रेशर तांकां आसा आमचो प्रेशर आमकां आसा. सो कॉमन ग्राउंडाक येवंक तितले सुलाभ ना. देखून तूं कोण ना आमच्या सोसायटीन ते इतले एक काले म्हणटात भुरगे आवय बापाय मध्ये झगडे, सुना सासूमाया मध्ये झगडे अशें पुरो जावनच आसता. सो आतां एक कॉमन ग्राउंडाक येवचें जाल्यार आतां दोनी कडेन कम्युनिकेशन आसाचें. पूण हें कम्युनिकेशन गॅप फील करूंक बारीच कश्ट. सो आमी एक बरें कम्युनिकेशन ह्या जनरेशनामध्ये म्हळ्यार ओल्ड जनरेशनामध्ये आणि यंग जनरेशनामध्ये कशें कम्युनिकेशन हाडयेत तांचे कडेन आमी कशें उलयत हाका कालें करयत म्हणून तूं सांगताय. आतां पळय फर्स्ट स्टेप इज हें वी आर हॅविंग अ कॉन्वर्सेशन लायक दीस. आतां तुवें रिसंटली पळयलें एक मीम इज गोईंग अरावंड ऑन इंस्टाग्राम. हजबंड्स ऑर एनीबडी चिल्ड्रन भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आय लव यू म्हणचें. अँड वेन दे से आय लव यू दे आर लायक गेट आउट ऑफ युअर वॉट आर यू सेइंग. करेक्ट. आमच्या सोसायटीत इट्स नॉट एक्सप्रेसिव. करेक्ट. ओके. आनी एग्जाम्पल ओके आय एम अ व्हेरी इमोशनल पर्सन. ओके. मस्त जाणांनी म्हाका सांगतात एस्पेशली माय ओन ब्रदर टेल्स मी तुवें तुजे इमोशन्स दोरीचे. हांवें ताका सांगलें वेन डीड शोईंग इमोशन्स बिकम अ रॉंग थिंग. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल. रायट. सेकंड ऑफ ऑल हांवें आतां काल हें करता न्ही ताका इमोशन्स ना जाल्यार म्हाका हें करूंकूच जायना. करेक्ट. रायट. ओके. तो it is not again goes back to the previous thing that आमी पूरा emotions we are becoming emotionless. कित्याक म्हळ्यार आमचे सोशल मिडिया आमी वी आर सो एनग्रॉस्ड विथ टेक्नॉलॉजी. ओके. आतां म्हाका व्हडले व्हडले सोल्युशन्स दिवेत मेडिटेशन, गो टू चर्च, गो टू कावन्सिलींग, गो टू दीस, गो टू दॅट. तें पुरा लेटर. फर्स्ट थिंग इज सिट क्वायटली अँड लूक अरावंड. आमी आमच्या विशयान आमचे ओट्टूक उलोवंकूच उलयनात. आमी रिफ्लेक्शनूच करनात. करेक्ट. वी आर नॉट रिफ्लेक्टीव एट ऑल. आमी खाली न्ही दुसरीं कालें करतात तशें करतात ताणें तशें आनी अशें. वी आर ओन्ली थिंकींग अबावट दॅट. करेक्ट. ओके. आनी हें कॉन्सेप्ट न्ही सेल्फ रिफ्लेक्शन हाजे विशीं उलोवंक की न्ही इट इज अ बिग टॅबू. रायट. एस्पेशली विथ senior citizens, especially with the आमच्यान की सडा व्हडली आसा न्ही तांचे ओटूक सेल्फ रिफ्लेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी स्टॉप कन्ज्युमींग सोशल मिडिया. रायट. स्टॉप कन्ज्युमींग टेक्नॉलॉजी. ओके. आमकां तें स्टॉप जाल्यार देन वी वील बी फोर्स्ड टू टॉक टू आवर ओन पीपल. करेक्ट. तुवें तशें म्हणटा आसतना म्हाका एक इन्सिडेंट उडास येता. लायक हांवें एक पळयलें एका घरांत हांवें पळयलें इन्सिडेंट. आतां सडावत जावन मोबायल आसत जाल्यार आमच्या क्रिस्तांवांची इल्लीशी मागण्याचे मनशां. आय एम सॉरी टू से दीस बट दीस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. आमकां कालें गोता आतां सडावत घरांनी हांवें पळयलां थोड्यांनी इतले मागणे सकाळी उठून मोबायलार युट्यूबार मागण्याची चॅनलां आसात. हर एक सकाळीचे मागणे, दनपाराचे मागणे, रातीचे मागणे, मदें कोणा सक्रामेदाचे आराधन आनी कोणा ब्रदरांचे टॉक आनी कोणा पाद्रपाचे शर्मा इतले मागणे करता की मागणे बरें टू वन एक्सटेंट मागणे बरें. पूण हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे एक आजी आसा तिच्या घरात तिच्या नातरांनी अप्रुपाक वेचचे जैते आनी अप्रुपाक गेले दनपार एक 3 वरांचे एक मागण्याचे एक आसा तें सक्रामेदाचे आराधन ते पूर आसता. त्या वेळार घरा कोणी गेल्यार ती मोबायलांतून मंड उखलून मनशां कोण येयल्यात म्हणून पळयना. आतां तुवें मागणे उरले दिसता न्ही नो प्रॉब्लेम. पूण तुजी नातरां अप्रुपा म्हयन्याक हेवटेकी 2 म्हयन्याक हेवटेकी ती घरा येयल्यात ती येयल्या वेळार तांचे कडेन उलोवंक नाका. बसून आसा पळय हांव मागणे करना आसा म्हणल्या खातीर मागण्याच्या टायमार कोणी घरा गेल्यार उलोवंक समेत उलयनात मनशां.
सो तले एक मागणें आमकां गरज आसा कित्याक आमी म्हणजे धाकटी भुरगीं मात्र इंटरनेट पळोवन पाठ जाल्यांत सगळ्यो दीस बसून युट्यूब ना, पळयतात म्हणल्यार absolutely no. सूख म्हातारी हांवें थोडे पळय म्हातारी म्हणटाना तुमी लायक इट्स नॉट अ ऑफेन्सिव्ह वर्ड प्राय वता आमी आमच्या घरांनी आसता सडा वत पळयल्यांत भुरगीं कालें करता आमी सगळे मोबायल यूज करनासत म्हणल्यार तांकां एक टेक्नॉलॉजी आसूं दी म्हणल्या खातीर तांकां मोबायला व्हॉट्सएप युट्यूब पुरा घालून दितात आनी आतां तांणी बसून ती न्यूज चॅनल जावं दी ते पॉलिटिक्स जावं दी इतले कन्झ्युम करतात की ताचे भितरली इतली नेगेटिव्हिटी तांचेर डायरेक्ट इम्पॅक्ट घालना आजच्या वरवीं कुटुंबां पाड जाल्ली हांवें सडावत पळयल्यात हांवें सडावत अशें उलयतना थोड्यांक सांगचें आसा युट्यूबार एक प्रोग्राम आसा तातूंत ते माय सुनांनी झगडचें पडून आसा पण सुनो पुरा पाड म्हणलें तले की एक मेंटॅलिटी ती आसा दुसरें खालें म्हणून सांगल्यार भुरग्यांनी हांवें बापाय भायर घालचें म्हळ्यार कन्झ्युम करचें तलें म्हणल्यार तूं एक पुटी पळयशी जाल्यार वय. तुज्या त्या हाचेर कॅल्क्युलेशन It gets into your subconscious तुका दिसची mind. प्रोग्राम तलें वय, तूं एक वय. पुटी पळोवंक सुरू केल्या उपरांत तुजे मोबायल तुका तलें सजेस्ट कन जाता तेन्ना कन्झ्युम करता आसतना हांगातून सगळ्याच्या मोठ्यान काल येता की म्हणून सांगल्यार म्हजी भुरगीं फाल्यां सकाळीं म्हाका अशेंत भायर घातलो म्हळ्यार इनसिक्युरिटी येता सो ह्या खातीर आमी कालें पळयता ते आमी जाता त्या Very खातीर आमी important. कालें एब्जॉर्व करता म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ह्या आतां कालें म्हणटा सडावत भुरग्यांक टायम ना उलोवंक देखून आमी बसून मोबायल पळयता म्हणून नावे बापे सांगतात पण अल्या एका टायमार म्हाताऱ्यांनी वा प्रायमोतांनी घरा आसल्यांनी तांणी रिटायर्ड जाल्ल्या मनशांनी तांचो टायम कसो तांणी बरो उपयोग करियत म्हणजे थोडे पटी थोड्या घरांनी ल्हान घरां असतात फ्लॅटांनी रावतात भायर वचोंक अवकाश ना मनशांक मेळोंक अवकाश ना एकसुरी असतात अल्यान तांचो टायम इन अ गुड थिंग्स कसो यूज करियत अकॉर्डिंग टू यू सो अंतू दिस इज वेर यू नो हांव ट्राय करता हांगा वेर आय एम ऑर्गनायझींग एक्टिविटीज हांव दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगजेन वचून आतां दुसऱ्या इन्स्टिट्यूशन्साक वचून एनी इन्स्टिट्यूशन दॅट इज ओपन ओके फॉर दीस कायंड ऑफ थिंग्स आय एम ट्रायंग टू get the senior citizens out of their homes एक activity start करूंक एक community build करूंक where it is completely focused on senior citizens who understands them आता पयलें कशें आसलें आमी डे केअर म्हणल्यार खाली भुरग्यांक मात्र आतां देर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डे केअर फॉर सिनियर सिटीजन्स ओके की तांकां सकाळीं येवन हांव एका बऱ्या एका इन्स्टिट्यूशनाक गेल्लीं कूज म्हणून इन गोवा ओके तें एक धाकटें सेंटर तें सकाळीं एक वॅन येता त्या लोकॅलिटींत पुरा सिनियर सिटीजन्स कोण आसा तांकां हाडन ते तांकां पावयतात ते तांकां सकाळीं तावन दनपारां आमी तांचे एक 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 एक्टिविटीज वाव नायस ओके मागीर मदें एक ब्रेक आसा तांकां ब्रेकांत कालें जाल्यार खावंक दितात ते मागीर ताजे उपरांत आनीक येयले एक्टिविटीज मागीर दनपारां परतून ते वॅन येता आनी मागीर दे गो होम ओके आतां हें पुरा इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट रायट आतां आमी आतां मँगलोरांत दॅट इज वेर म्हाका चेंज करूंक जाय हांगा ओके ओके इट इज अ स्मॉल इनिशिएटीव म्हजें बट इफ आय गेट मेनी help if I get many people with the same thing we can make it a big thing करेक्ट रायट ओके तें एक दुसरें आतां सोशल मिडिया आतां स्टॉप कर म्हळ्यार स्टॉप करूंक कोणी करना जायनात ओके मात्र हांवें तें म्हळ्यार सांगचें न्ही सेल्फ रिफ्लेक्शन वेर यू हॅव टू टॉक थिंग्स आउट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन्स उलोवंक जाय करेक्ट you know parents need to have face to face conversations with their children ते आमच्या सोसायटीन नंत ना ना फाटल्यान आमी पुराय उलयतात मुखार उलोवंक न्ही कोणांकी साध्य ना आनी तें सोडून नोबडी इज रायट हियर ओके सिनियर आमचे पेरेंट्सूय रायट ना आमी रायट ना बट वी कॅन कम टू अ मिडल Consensus, ग्राउंड correct. ओके आनी इट इज अ जॉयंट वेंचर म्हळ्यार हें सिट्युएशन न्ही बोथ भुरग्यांचें कॉपरेशन आनी आमच्या प्रायवेटाचें ओट्टूक जायचें करेक्ट इट्स अ जॉयंट वेंचर आतां सडावत जावन आमच्या कुटुंबांनी आमकां फिजिकल इंटिमेसी वा फिजिकली आमकां एकामेकांक मोग दाखोवचो आमच्या मदें तो मस्त उणो आमचे सडावत आमच्या भारतीय संस्कृती प्रमाणे तुमी पळया आवय बापायनी भुरग्याक पटलोवन धरचें गोवा बायलेन एकामेकाक पटलोवन धरचें म्हळ्यार आतां एखाद्या वेळार आतां घोव बायलां आसात घरा मालगडी आसात भुरगीं आसात जाल्यार गोवा बायलेन एकामेकाक पटलोवन धरून किस दिवचें आवय बापाय मुखार हें करनात आतां एखाद्या वेळार जॉयंट फॅमिलीन आमी रावता जाल्यार लायक माय मामा आसात जाल्यार घोव बायले उठ्ठो कितलोय दुसऱ्या लायक मोग दाखयता जाल्यार आवय बापाय मुखार बायलेक आपुडचें जावन दी एक ते सांगाता बसचे समेत आमचे करनात कित्याक आमकां एक शिकयलां कालेंगे म्हणून सांगल्यार सेक्शुअलायझींग एवरीथींग आतां एखाद्या वेळार पटलोवन धरचें एकामेका मोग दाखोवचें हें पुरो आमकां मेळ वा तुमचें कल हे अवतार म्हणून आमकां सांगतात वा थोडे पुटी काल जाता हें एक गलीज भुरग्यां मुखार तशें पुरो आमी फिजिकली एकामेका मोग दाखोव सेक्शुअलायझेशन करीचें म्हणून ना बट ही आमकां मोग दाखोवची एक गलीज म्हणल्यार तले एक मेंटॅलिटी आमची इल्लीशी ओल्ड मेंटॅलिटी इल्लीशी आसा
सो हाचे वरवीं काल दितागे म्हण सांगल्यार भुरगे इल्ले व्हड जावन येता म्हणजे ल्हान भुरग्यांक मी पोटलोन धरता तांकां कीज दिता पुरा करता बट भुरगे आमचे एक युवा प्रायक आयले लायक टीनेजर स्टार्ट जाले म्हणटा आसतना आवय बापायन फिजिकली मोग दाखोवन सो भुरग्यांक आमी उणें करता आनी हाचे वरवीं काल दितागे म्हण सांगल्यार भुरगीं वाडून येता आसतना त्या आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें कम्युनिकेशन कशें उणें जाता मो आमचे फिजिकल टचय उणें जाल्ल्यान काल जातागे म्हण सांगल्यार आमचे डिस्टन्स चड जड जावन येत आसा सो ह्या टायमार फिजिकल एफेक्शन फिजिकली तुवें मोग दाखोवचो जावं दी वा ते मोगाचे एक्शन्स पोटलोन धरचें गे वा कीस दिवचो गे भुरग्यांक अलें पुरा आगिरी आमी कंटिन्यू करून वसाचे गे हाचे इम्पॉर्टन्स कालें हाचे वयल्यान दिलें आमकां सांगतात गी मॅम सो आतां हें तुमचे ऑब्जर्वेशन्स म्हजें ऑब्जर्वेशन आसा आतां गो बॅक टू द फर्स्ट क्वेश्चन यू नो आतां थिंग्स चेंज करूंक जायना ओके थिंग्स चेंज करूंक जायना बट तुका चेंज करूंक जाय जाल्यार यू हॅव टू मेक एन एफर्ट ओके तुका एफर्ट करूंक जायना जाल्यार बी ओपन टू इट ओके बी ओपन टू सच अ थिंग दॅट यू नो एफेक्शन कित्याक म्हणल्यार कालें जाता म्हणल्यार तें एक संगती आनी एक वी हॅव दॅट थिंग नो भायरेचें एब्रॉड म्हजो पूत भायर आसा म्हजो पूत अमेरिका आसा म्हजो पूत कॅनडा आसा तातूंत तुमी कालें जाता यू हॅव सेंट युअर चिल्ड्रन यू आर फिलींग प्राऊड तें तुजो पूत भायर आसा म्हणून मात यू आर बिकमींग ओल्डर अँड यू नीड हिम ते धाडा तांणी नांत तुमींत पयलें एनकरेज करतात तांकां भायर धाडूंक मागीर तुमकां जाय जाल्या वेळार तांणी नांत ओके सो हू इज एट फॉल्ट हियर सो तुमकांय प्रॉब्लेम जाता आनी तो भुरग्यांकय प्रॉब्लेम जाता फिजिकल इंटिमसी लायक यू सेड इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ओके इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी सांगलें वडोलो आमकां क्रिस्तांवांक की आमी तें फॉरेनर्स म्हण तें घातता आसा मात्र फॉरेनर्सा बरी आमी एक्ट करतात की थोड्या विशयांत किस करूंक या हें करूंक ओन्ली वॉट इज कन्विनियंट फॉर यू टेक ओके सो तुका भुरग्यांनी तुका पळयचें जाल्यार तुवें तशेंच तांकां वाडयचें तें आतांची आमची जनरेशन्स वी हॅव अंडरस्टूड दॅट करेक्ट वी हॅव अंडरस्टूड दॅट अँड दॅट इज वे वी आर ट्रायंग व्हेरी बेस्ट टू डू इट आतां एगेन आनीक दुसरें कालें म्हळ्यार वी आर ऑल्सो अवेर आमच्या आवर जनरेशन पीपल आर ऑल्सो अवेर दॅट आमकां आमच्या भुरग्यांचे वयर डिपेंड करूंक जायना रायट okay we can't depend on them because financially it is impossible करेक्ट okay it is just impossible because all of us are struggling रायट with money so amche expectations dusret asa we are trying to make our children independent आता तें पळोवन की प्रॉब्लेम तें पळोवनी आमच्या प्रायवंतांक प्रॉब्लेम आसा पळय तांकां पुरो इंडिपेंडंट तांकां आतां करेजें वय कित्याक म्हळ्यार काल बदल्ला you know and the affection that love that intimacy has to come slowly that is why like I told you beginning no kanchaki solution na just conversations like this take small steps right take small step okay tuka kiss karun kasatagi at least start holding hands correct make holding hands normal make hugging normal te kali kaza raja disa ek kiss karche ni correct make it normal because it is a normal thing puran तुवें sexualize करी जेत्त म्हूण ना रायट आनी तुवें तुज्या भुरग्याक प्रोटेक्ट करी जे देखून हें पुरा ताच्या मुखार करना योर चायल्ड इज सिक्रेटली वॉचिंग समथींग एल्स रायट बिहायंड द बॅक करेक्ट ओके ट्राय टू हॅव ओपन कॉन्वर्सेशन आतांचे पयलेंचे काले मुखार कांय सांगूंक ना हायड करून रावया कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक इनवॉल्व करूंक जायना ते मेंटॅलिटी आतां वर्क जायना कित्याक म्हळ्यार आतांची भुरगीं आर व्हेरी स्मार्ट करेक्ट काही तोन म्हणी शिकतात वय सो यू मायट एज वेल स्टार्ट तूं ताजेर उलोवंक हॅव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन्स रायट हांव आतां वेन आय गो अँड स्पीक टू द यूथ अबाउट सेक्स एड्युकेशन एव्हरी वन फील्स व्हेरी वियर्ड but I also know all of them are watching whatever they are watching correct okay right. Everyone is very aware matte mukar yeun sangung ne it is kale it is a shy thing ani कोण ताचे विशयी उलयतात न्ही ओ ते मस्त बोल्ड तांचे फुल्ल ओपन no it's a normal it's a natural topic why are you shy even about with it periods right correct even with periods even with anything for that matter even about relationships ata as open you are
तितलें बेटर. आनी काय वते आय हॅव ऑल्सो सीन अ डिफरन्स कळ्ळें. हें सोशल मिडिया आनी ऑनलायनान मात्र हें पुरा काय वते नॉर्मलायज दीस बट इन रियलिटी हांव तें पळोवंकूच पळयना. रायट. कोणाच्या विशयान पळय कोण्णा ऑटुकी हांव तें पळयना. सो इट्स जस्ट सॅड. आनी आमी वी आर सो कॉल्ड एडवान्स्ड ऑर वी आर ओपन मायंडेड. At least the Hindus and our Muslim friends think that the Catholics, the Porbus, the Porbus are broad-minded. I am sorry. No, we are not. We are absolutely not. Correct. We are not broad-minded at all. One thing is, look at the way we are treating our senior citizens. Why are there so many senior citizens alone at home in big bungalows? घरा ओडोडली जाल्यार आतां मनशां नासतना जाल्यार. करेक्ट. इतलें आसात. कित्याक इज दॅट आवर पॉशनेस? नो. ते आनी एक दीस इज व्हेरी पर्सनल टू मी. अगेन हांव नर्स रायट. आतां पुराय नर्स जावचे भायर वचूंक अगेन तांचे फॉल्ट न्ही. कित्याक म्हळ्यार भायर मस्त पयशे आसात हांगा तें आनीक एक फुल्ल टॉपिकच. बट इट इज व्हेरी मच डायरेक्टली रिलेटेड टू दीस. आतां म्हाका कितले जाणां विचारतात डू यू नो एनी नर्स टू वर्क इन आवर एज केअर होम? करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार आमची पुरा नर्सेस भायर येतात. ओके. तें आमीच स्टॉप करचें. तें कशें स्टॉप जाता वेन आवर हॉस्पिटल्स आनी आमचें गव्हर्मेंट स्टार्ट पेईंग मोर अँड स्टार्ट रिस्पेक्टींग द नर्सेस. आमकां कोण एबे तूं नर्स गी कित्याक म्हळ्यार आमचें काम कालें वतें फ्रॉम गिवींग इंजेक्शन्स टू एसिस्टींग डेलिव्हरीज टू चेंजींग अ डायपर टू चेंजींग कथिटर्स. केअर गिवींग तें केअर पळोवचें प्रायवंताक मात न्ही कोणायकी पळोवचें. तें खालें म्हणचें ताका डिफरन्स ना. एक डोमेस्टीक हेल्पर आनी एक होम नर्साचें डिफरन्स ना. दोगांयचें काम एकच म्हणचिंतात पुरायनी. आमकां कोणी रिस्पेक्ट दितली नात. देखून आमी ताजे विशयान कोणी उलयनात. डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर इज एब्सोल्युटली नॉट देर. करेक्ट. आनी दॅट इज वाय मस्त जाणांनी आमी नर्सेस आनी भायर येतात. म्हाकाच ते कितले जाणां विचारतात म्हजी नर्सींग फ्रेंड्स येतात तूं यू आर सो वेल स्पोकन एंड कॉन्फिडंट तूं कित्याक भायर वचनाय? And it is very difficult for me to tell them that मुझे purpose and मुझे mission is to make Mangalore a senior citizen friendly place. Yes, correct. And only a nurse can do it. Nobody can do it. Only a nurse can teach other people to take care of someone because it is our core. Correct. Okay. So, I mean, it is a mixture. We are very hypocritical. Especially Catholics. Correct. No, I can take the liberty of telling that because I am a Catholic myself. हांव Catholic. देखून म्हाका म्हज्या ऑब्जर्वेशन्स आनी म्हाका सांगता आमी खालें उलयताले तें करना आमी. करेक्ट. कोतें आनी आमकां मस्त एक्सपेक्टेशन्स आसात. आमी दिवचे व्हेरी लिटल पयशे बट आमचे एक्सपेक्टेशन्स मस्त आसात. रायट. तें आमी पळयल्लें एक दीस आमचे मँगलोराचे आतां कोणी केअर गिवर जावंक नाका कोणायकी दुसऱ्यांक पळोवंक नाका. कित्याक म्हळ्यार एगेन डिग्निटी ऑफ लेबर तें कालें. मात्र द सेम पर्सन वील गो टू ऑस्ट्रेलिया. ओके. एक 6 monthsचे सिनियर जिरियाट्रीक केअर करता अँड ही वील गो अँड टेक केअर ऑफ द पर्सन. मात ते सेम थिंग मँगलोरान अप्लाय करूंक नाका. इजंट दॅट हिपोक्रेसी? करेक्ट. तेंत आतां काल जाता म्हणून सांगल्यार हांगा तांची आवय बापूय वा तांच्या कुटुंबांतली कोणी मलगडी कोण आसात तांकां पळयतल्यांची गत ना. तेंत आमची इस्रायल वतात आनी खंय पुरो येतात तेंत वचून तलेंत काम करून पयशे जोडूंक ती तयार आसा. सो तले एक मेंटालिटी आमचें तें आसा. आनी पळय तांचे कडेन आतां उलयल्यार ताणें सांगतात वय हांगा पयशे बरे आहात आमकां आमचें लायफ पळयचें. आय अंडरस्टँड. मात्र हें केदाळ खंय आमी स्टॉप करूंक समवन हॅज टू स्टॉप इट. न्ही कित्याक म्हळ्यार आमचे क्रायसीस पळय लायक आमी डिस्कस केल्ले आतां क्रिस्तांवांची आमकां काजार जायनात. काजार जाल्यार भुरगीं जायनात. काजार जाल्यार भुरगीं नाका म्हूण सांगतात. म्हळ्यार आमकां कोण आसा पळोवंक? आतांची प्रायवंतां एक्चुअली आर द लकीएस्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी आणखी ते ओल्ड मेंटॅलिटी ओल्ड जेनरेशन. मात्र आय एम व्हेरी स्केर्ड. आमकां पळयतलीं कोण नात. सो वय पयशे बरे आहात वय तें एक पीस ऑफ मायंड आसात. हांगा एका सॅलरीन हांगा 4 माउथ्स कॅन बी फेड. मात समवन हॅज टू स्टॉप इट. करेक्ट. फॉर आवर फ्युचर. करेक्ट. सो ते आनी कोण तें करतात न्ही तांकां सपोर्ट करा. तांकां डोंट शेम देम. मेनी पीपल शेम लायक आय एम बींग व्हेरी ओपन टू इट बिकॉज आय फील म्हाका म्हज्या नर्सींग कम्युनिटी तावनूच न्ही म्हाका सपोर्ट ना. ओके.
म्हाका सपोर्ट ना एक्चुअली एज अ नर्स आमकां बेडसायड नर्सिंगांत वी कॅन बी नर्सेस वी कॅन बी ऑल्सो नर्सेस एज टीचर्स वीच आर but then there are so many other ways where amka nurses ang explore korvet something that I am doing. I am talking about these topics, how to take care of senior citizens. I am talking about the society changing. Actually amche main job as a nurse is also health education. This is all a part of health education. Correct. Of course there is no money with it, so there is, but someone has to change the gear. Correct. एक चिंत पाक एक ईट काही म्हणी घाली जे काही म्हणी एक कडे थॉट कित्याक म्हण सांगल्यार हर एक कोणेय करन हांव मागीर ताचो फायदो खाण घेता म्हणून करच्या बदलाक हांवें काल्याक चेंज इनिशिएटर जावन वचो कित्याक ही मेंटालिटी हांव चिंता आमची इंडियन्स मध्ये वस्तू उणी आसा स्पेशली आमच्या कम्युनिटीन काल जाता म्हणून सांगल्यार हांवें हाच्या आदी सुमार म्हणजे एपिसोडान हांवें सांगला आमी क्रिस्तांव बाबा आमची कम्युनिटी काल म्हणल्यार वी आर ट्रेंड फॉलोवर्स कोणेय कालें केलें आमी ते फॉलो करना आमी कॉपी करना अशें बाय आमी सेट करना कालें आमच्या आमी चेंज इनिशिएटर करूंक म्हणून सांगल्यार आमच्या मध्ये म्हाका काल्याक आनी कोणी करून एक मेंटॅलिटी आसा आमकां कशें करचें आमी कशें करचें मागीर आफ्टर तुवें एक्सप्लेन केल्यार दुसऱ्या एंगल्स वय सांगचें सामान तुवें यू नो सो ओके तुका यू आर नॉट अ ट्रेंड सेटर बट सपोर्ट अ ट्रेंड सेटर. करेक्ट. आय हॅव जस्ट म्हाका काली 5 जाणां एटलीस्ट 3 people who support me. मात्र मुझे काम पळोवन मस्त जाना very well done very पाडता पडटात very good but what are you doing more than that because ये मुझे हांवें हें करचें म्हज्या खातीर म्हज्या सिनियर सिटीजन टायमा खातीर and I'm very open and I'm very honest about it कित्याक म्हळ्यार म्हाका फाल्यांक कोण पळयतात पूण म्हाका गोत्तू देखून हांवें आतां म्हज्या जनरेशनाक हांवें हें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करन आय वॉन्ट टू इन्स्पायर यंगस्टर्स तुमी तुमचे फ्युचरा विशीं चिंतात की ओके पयशे सेव तुमी तें एक पार्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके सेव फिनान्शियली बट पयशे आयल्यार पावतात की पयशे आयल्यार पावतात की पावनात यू हॅव टू कम आउट देखून म्हाका सी आय एम नॉट अ व्हेरी अशें उलयतना people think I'm very social, okay? But I like to spend my time alone. I have very few friends. मात्र हांव आतां I'm trying to change that. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां म्हाका if I need someone, if I live with this me, myself and I जायना. I am forcing myself to put out. अशेंच आमचे धाकटे आसात न्ही they are even more like that. Everyone is happy with in their phones on their आमी बबल हातून भायर येजेत नाजाल्यार पळय we are human beings. Only a human being can take care of a human being. Okay? मन जातीक पळोवंक जायना आमकां. करेक्ट. ओके आनी रोबोट्स या बट कितले रोबोट्स करता इमॅजिन अ रोबोट चेंजिंग युअर डायपर कॅन यू इमॅजिन आतां आमी एटलीस्ट 70% among us we are going to end up in a house with a diaper. करेक्ट. वय गिनी करेक्ट. तें चिंतलें कोण आमकां चेंज करता आमचें डायपर अल्टिमेटली आमचें लायफ इज दॅट फूड अँड आवर बेसीक निड्स. करेक्ट. हें चिंतून न्ही आमी मस्तू हंबल जायचें यू वी हॅव टू थिंक अबाउट द फ्युचर 30 जाणां आसात ते जाताना पळया मागीर देवान कित्याक आमकां मोत दिल्या मंडो दिला. करेक्ट. आमी कित्याक ओन्ली वी आर थिंकींग अबाउट फ्युचर मनी बट आमकां केअर कोण काण घेता वी आर थिंकींग वी आर नॉट थिंकींग. तुम्ही जे सांगता आसतना म्हाका म्हळ्यार ह्या टॉपिका विशीं आमकां करूंक एपिसोड करूंक आसा म्हणल्या खातीर हांव इल्लेशें म्हणजे रिसर्च करना आसतना म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळो आनी त्या व्हिडिओंत एकलो मनीस म्हणटा लायक तो एक पास्टर गे अशें पाद्रा भशेन जावन आसता आनीक तो एका भुरग्यांक अशें टॉक दिवंक गेल्ल्या कडेन तो म्हणटा इट्स अ ग्रॅज्युएशन डे सेरेमनी ते तो म्हणटा आसतना तुमी पुरो आज डिग्री काडून सोसायटीक वचून आसात बट सडावत जावन हांवें म्हजें काम कालें म्हणून सांगल्यार कोण मरोन आसात पळय ती मरतना त्या निमाणे घडये तांच्या सांगाता रावून तांकां स्पिरिच्युअली हेल्प करचें म्हजें काम आनी अर्ल्या म्हज्या लायफांत हांवें आय हॅव सीन मोर दॅन 1000 people डाय इन फ्रंट ऑफ मी आनी हर एकल्यानी मरतना तो कितलोय ग्रेस्त मनीस जावन दी कितलोय व्हडलो सक्सेसफुल मनीस जावन दी मरतना म्हाका म्हजें शील्ड हाडणें म्हाका म्हजी सर्टिफिकेट हाडणें म्हाका म्हजे अचिवमेंट्स हाडणें म्हणून कोणीय मनीस विचारना ताणें फायनली मोरोंक आशेवचें म्हजी 4 मोगाच्या मनशाच्या मोदें ताणें मोरोंक आशेवचें एका हर एका मनशाची एक नीड म्हणून अशें तशें म्हणून सांगता आसतना आमकां अल्टिमेटली आमचे कडेन आयज दिसांनी वस्तू सर्टिफिकेट आसात वी आर व्हेरी सक्सेसफुल पीपल आमचे कडेन पयशे आसात रिचनेस आसा आमचे कडेन वस्तू आमी जोडल्या आसा
पूण अल्टिमेटली आमकां खाली गरज पडली आमी फाल्यां सकाळी मरता आमकां कोणी नात म्हणल्या वेळार एक दोग जाणां म्हणजे तुका सपोर्ट करूंक रावूंक आसा एंड दॅट इज अ ट्रू अचिवमेंट म्हणून त्या एका व्हिडिओचो तो सारांश. अशें जाता आसतना आतां आमच्या कोडयाळाक आमी येवचें जाल्यार ह्या दिसांनी आमचे कडेन सक्कडी आसा बट डू वी हॅव पीपल? आमचे कडेन मनशां नात. आतां आवय बापयत जाल्यार 4 जाणां 5 जाणां भुरगीं आसात जाल्यार सक्कडी गोळटात व्हडली घरां बांदल्यान बंगले घाल्यात आस्त बदीक बँक बॅलन्स पुरो आसा पूण उलोवंक एक 4 शब्द तुजे फिलिंग सांगूंक आमचे कडेन मनशां ना जाल्यात. तर आतां या आमी आतां ऑलमोस्ट एका घंट्यातून आमी उलोवन आसा. सो ह्या अल्टिमेटली तुमचे एनालिसीस कित्याक तुमी ह्या जिरेंटॉलॉजी आनी जिरियाट्रिक्स हाचे विशय तुमी शिकून आसात हाचे डिफरन्स काले आनी ह्या तुमच्या एनालिसिसा वयर आमी आमचे एका मुखल्या पिळगेक हे एक प्रॉब्लेम आमी कशें सॉल्व करून काणगेत अकॉर्डिंग टू युअर नॉलेज आमकां सांगतात. Yes, thank you for asking this very important question. Okay, आता gerontology आणि geriatrics काले. Gerontology is the science of aging. Okay, it is a tree. Okay, and geriatrics is a branch of gerontology, which deals with the healthcare system of the senior citizens. Okay. So, आणि काय गोते most जण कन्फ्यूज जाता म्हळ्यार आफ्टर अ पॉइंट तुझे अल्टिमेट इम्पॉर्टन्स इज हेल्थ. Okay. And that takes over. So they're going to geriatrics becomes the most important branch. Ultimately, amka time etana when we are becoming, slower and slower. It is all health. Health, correct. But geriatrics is just one branch of gerontology. Okay. Okay. Ata what I am trying to explore is everything. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुका पयलीं सांगलें तें it is a joint venture. तुझे हेल्थ कशें समज जाता वेन युअर सोसायटी इज रेडी फॉर इट, वेन युअर फायनान्सीस आर रेडी फॉर इट, तुजे लॉ तुका रायट्स कोणाक गोत्ता कितले जाणांक गोत्ता सिनियर सिटिजन्साचे रायट्स कितें म्हणून करेक्ट कोणाक हाव मेनी ऑफ यू नो सिनियर सिटिजन्सांत ते 3 पार्ट्स आसात यंग ओल्ड middle old and old. Okay. Ata it is a new cool thing not to call senior citizens as senior citizens. Tani tanka older adults mun sangtat. Again, it's a nice thing, but also respect that. Just don't call them older adults because it's cool. There is nothing wrong in calling senior citizens. Okay, another thing about gerontology is ageism. Ageism म्हळ्यार 30 जालीं तुका आंटी तूं. ओके. पीपल आर स्केर्ड. मस्त जाणांक आसा न्ही हांव ओल्ड जाता म्हणलें मस्त बे आनी एक लजेचें एक थिंक. I think one of those few people I like to grow old. Aging with grace. Correct. तें कित्याक म्हळ्यार I associate aging with wisdom. Right. With maturity. कित्याक म्हळ्यार आमकां भुरगीं आसतना एवरीबडी मिसअंडरस्टँड्स अस आमकां कोणी सिरियसली काण घेनात. आतां ऑटोमॅटिकली पीपल रिस्पेक्ट करतात म्हाका हें करतात कालें माय वर्ल्ड व्यूज हॅव चेंज्ड. ओके. आनी म्हजें द वे पीपल लूक एट मी सिरियसली काण घेतात. पयले बे भुरगें न्ही आसूं दी चायल्डिश यू नो. आनी आय थिंक ग्रोईंग ओल्ड इज ब्युटिफूल. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार तुका एबिलिटी आसा कालें तुका नाका नॉनसेन्स कट करूंक तुका मूव ऑन करूंक जाता विगी फास्टर. तुका हेल्प करूंक बेटर जाता. तुजें थॉट ऑफ क्लॅरिटी इज व्हेरी गुड. क्लॅरिटी ऑफ थॉट इज व्हेरी गुड. तें पुरा हांव एसोसिएट कर म्हाका एजींग इज अ ब्युटिफूल प्रोसेस. करेक्ट. तें एक चेंज करीचें. डोंट शेम एनीबडी इवन दे आर ग्रोईंग ओल्ड. तुजें आतां टायम जालें तूं आनी म्हातारी. नो, देर इज ब्युटी इन बीइंग म्हातारी. Correct. You know, correct. It is so good to be older. You feel that sense of pride. Correct. You know, and growing young also. And te ek kale munche that want to be younger. Why? Correct. Why? What is there? Explore what is there in your 40s and your 50s. Experience that confidence. It's beautiful. 10th korung naka. Tadeni munta. No. Don't tell your age. No. Be open. I am 36, going to be 37, and I'm proud to be a 30-year-old because maka kitni experiences asat ta, and I handle life in a very different way. Ani maka ata thought maka dusrank समजूंक आता मस्त easy जाता. पहिले हांव धाकटें आसतना म्हाका म्हजी समजून ही दुसरीच जाल्ली. आतां I can see a person, I can understand तांचे story. Okay, that is one part. And what is my wish
for Mangalore as a city, first of all, be open to this concept of becoming older. Okay, I mean, just very easy way out. Okay, म्हाका एक घरा पळोवंक एक maid जाय या म्हाका एक nurse जाय न्ही. Half of the things you only can do. आता you will have a maid. Okay, तूं एक आतां एका एजन्सींत तुका maid मेळटा. one clarification, हांव home nurses provide करना. I train nurses. ओके. I train not only nurses, I train anybody. आता सडावत घरा मुझे आमच्या आमच्या प्रायाची मस्त जाण आसात, तांकां तांच्या प्रायवंतांक कशें पळोवचें गुत्तुना. तें I come in the picture there. I teach you to understand काल्याक तांणी तशें करतात म्हणून. ओके. कित्याक तांणी स्टबन आसात, कित्याक तांकां तें करूंक नाका, कित्याक तांकां नावंक नाका. हांव तुमकां तांचें सायन्स सांगता. तें एक. आनी सेकंडली, think that you are doing it for you, and secondly, think that you are doing it for your future. आमी खाली पयशे काडून सेक्योर करचे न्ही, आमकां मागीर कोण पळयता म्हणून ताजे विशयी थिंक करचें. आतां हें म्हाका पुरा आन्सर्स गोत्तुना. आय एम ऑल्सो फिगरिंग इट आउट. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार दीस इज द फर्स्ट टायम मँगलोर इज वॉट इट इज इन 2025. आमकां कोणांकी गोत्तुना फ्युचर कशें आसता. ते नंतर हायवे जाल्यार मँगलोर कशें दिसता म्हणून कोणांकी गोत्तुना. करेक्ट. ओके. आनी कितले रोड्स ब्रॉड जावंक आतां कोणांकी गोत्तुना. कितले आनी नवे हॉस्पिटल्स येवंक आसात की एज केअर होम्स येवंक आसात की गोत्तुना. ऑल्सो मेक दिस एज अ बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी, ethically business opportunity. Think of aged care in a wider perspective. आता पळय, मस्त जाणांक काम ना, तांकां जिरियाट्रीक वॉलंटियर्स जावंक पुरो जावेत तांकां. ओके, जिरियाट्रीक ट्रेनर्स जावंक पुरो, कावन्सिलर्स जाता, कंपॅनियनशीप प्रोग्राम. म्हळ्यार आतां मस्त जाणांक एकलींत आसात ते घरा, तांकां इफ यू आर फ्री, अ यंग पर्सन इज फ्री, टेक देम आउट. दे वील पे फॉर यू. तुजे कडेन आतां एक कार आसा, ओके, एकली एकसुरी एकली आंटी आसा घरा, तिका एक बिचा कडेन व्हर, 1 घंटो व्हर तांकां भायर. मेक इट एज अ बिजनेस. करेक्ट. बट सोशल बिजनेस, सोशल ऑन्टरप्रेनरशीप म्हळ्यार यू आर अ बिजनेस पर्सन बट युअर इंटेंशन इज टू डू समथींग गुड. करेक्ट. ओके. कितले जाणां केटरिंग, गुड एट वर्क, गुड एट कुकिंग, रायट. तांकां मे बी दे कॅन स्पेशलायज इन ओन्ली सिनियर सिटीजन फूड. आतां एकली अंकल, एक कपल आसा, तांकां डायबिटीज आसा, शुगर आसा, थायरॉयड आसा, ताकाच ते एक स्पेशल डायट जाय. यू आर एट होम, यू वॉन्ट मनी, यू कॅन मेक फूड फॉर देम. अशें मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज तुका क्रिएट करन यू कॅन मेक इट अ मच बेटर प्लेस देन वॉट इट ऑलरेडी इज. करेक्ट. So, Annie, it's a new process, okay? It is a new field. We have to explore a lot, okay? But first thing is, आमी अशें उलोवन अशें difficult conversations, हे very uncomfortable conversations हे पुरा on a regular घराच्या गॅदरिंगान पुरा हे पुरा कोणी उलयनात. कित्याक म्हळ्यार हे इल्ले इमोशनल सेन्सिटीव टॉपिक्स हे पुरा. मात्र आमी आतां उलोवंक स्टार्ट करीचे. Now we started talking about periods and women's health. आता हें उलयचें कित्याक म्हळ्यार this is very important. This is the future. ओके. तर आता आमी सुमार 1 घंटो बोर आमी उलयल्या आमच्या म्हाताऱ्यांचे, म्हळ्यार म्हातारे प्रायेचे काले प्रॉब्लेम्स, युथांक तांचे म्हळ्यार प्रॉब्लेम आसात, दोगांयकी बरें मोन आसा जाल्यार खंयंगी एक कडेन खंयंगी मिस्टेक जावन आसा. सो आतां आमी इतले पुरो उलयत आसतना तुमच्या प्रमाणे आमच्या लोकांक आतां तांच्या मलगड्यांक तांकां बऱ्या तरेन पळोवंक जाय, तांणी कशें पळोवन काडून घेता. द सेम टायम मलगड्यांनी तांचे ते तांच्या म्हातारेपणाचे ते एज्ड तांचे दीस कशें तांणी सदुपयोग करन, कशें तांणी आणखी तांचे लायफ कोणाय वे डिपेंड जायनासतना वा कोणाय की ती पळोवन काडून घेना, ती पळोवन काडून घेना कंप्लेंट करनासतना सगळ्यांनी एक संतोषान कशें जिये तुज्या एनालिसिसा प्रमाणे आमकां इल्लें सांगता की लायक फायनल तुजो संदेश तुवें दिवचो जाल्यार वॉट मेसेज यू वॉन्ट टू गिव. या फर्स्ट ऑफ ऑल आमी वी आर ऑल ग्रोईंग ओल्ड एवरी सेकंड. करेक्ट. आमकां तें एस्केप करूंक जायना. फर्स्ट ऑफ ऑल बी ओके विथ बिकमींग ओल्ड. आनी यंग वन्स इफ यू थिंक प्रायवंतांक पळोवचें कस जाल्यार ऑलवेज रिमायंड तूं फाल्यां तशेंच जातालें. ओके. आनी प्रायवंतांक तांकां एडजस्ट करूंक जायना जाल्यार आस्क युअर सेल्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन्स. तांणी ना जाल्यार म्हाका कोण आसा पळोवंक. देखून हांवें म्हजें इल्लें इगो फाटल्यान दवरनो. वी हॅव टू कम इन टू अ मिडल ग्रावंड. उलयचें.
talk about it. That is on a personal level. For people like me who are inclined to, the society, आता you are doing your effort with the podcast या विषयात उलयचे आणखी we have to have these conversations. The more conversations we have, the more it will go to people. Okay, मागीर तांकां कळटा अशें आसा म्हणून, then they'll start thinking about it. Okay, ते कॉन्वर्सेशन. इन्स्टिट्यूशन्स आमचे इगर्जींती, कॉलेजेसांत, स्कूल्सांत हे टॉपिक्स talk about it, make it a part of your curriculum. आता आम्ही फाल्यां इगर्जीक एका रिट्रीटाक गेल्यार हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्सा विशीं उलयचे, डिस्कशन्स करून घेवचे, आस्क क्वेश्चन्स टू युअर पीपल. आतां केद्दाळे शर्माव व्हडली अनदर रिजन आमी शर्मापुरा कित्याक सिरियसली काणी घेनात कित्याक म्हळ्यार ते प्रॅक्टिकल ना. रायट, दे आर नॉट प्रॅक्टिकल, दे व्हेरी फिलोसॉफिकल येता. बट दीज सिट्युएशन आमकां मस्त प्रॅक्टिकल आसात. सो हाजे विशीं उलोवचें. आनी फॉर द गव्हर्मेंट मेक मोर रुल्स, मेक मोर पॉलिसीज. ते मुजे आतां एक इंटेंशन एक्चुअली टू मेक पॉलिसीज व्हेरी क्लियर. सिनियर सिटिजन्साक काले रुल्स आसात, काले रेग्युलेशन्स आसात. एज केअर होम्साक काले रेग्युलेशन्स, कशें कोणें वचचें, वॉट इज एन आश्रम, वॉट इज अ सिनियर सिटिजन होम, आनी तांतूय मस्त डिफरन्सीस आसात. मेक इट व्हेरी क्लियर. आमकां आमच्या कंट्रीन ते रुल्स क्लियरूच नात, देखून कोणी ताजे विशयींत उलयनात. कॅन यू बिलीव नर्सिंगान स्पेशलायझेशन इना, geriatric specialization ina. So when the world makes a complete effort, things will slowly start changing. Small steps, one day at a time. It is solution, problem of solution. It will take another 1 year, 1 decade or 20 years. सांगूंक जायना, but someone should start it. आमी पुरा आमच्यात एका काले म्हणचे बबलांत आसा, रायट. आमी ते बबल्स ओपन करीचे आनी हॅव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन्स. माय रिक्वेस्ट टू आमच्या कॅथलीक द डायसीस, मेक इट इवन मोर इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार इट इज अ नीड. आमकां आमचें फ्युचर लुक्स व्हेरी ब्लीक गोते. आनी आतां कोण सिनियर सिटिजन्स आसात तांकां कशें ऑक्युपाय करीचे. देर आर मेनी वेज दॅट यू कॅन ऑक्युपाय देम. एक्टिविटीज कंडक्ट करीचे, तांकां कावन्सिलींग कंडक्ट करवेत. आनी ॲट द होम लेवल, घरांत, डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन. हे एक सॅक्रिफायस म्हणून तशें मेंटॅलिटी आसल्यार आसा न्ही, तुमी वयरूच आमी कांय करूंक जायना. टेक इट एज अन ऑब्लिगेशन, एज अ ड्युटी. दीस इज लायफ. दीस इज हाऊ 2025 इज. वेदर वी लायक इट ऑर नो, आमकां हें करी जेत्त. कित्याक म्हळ्यार वी कॅन, लायक आय टोल्ड यू, हें आमचें फ्युचर. आनी आमकां पळोवन आमची धाकटीं भुरगीं शिकतात. दे वील लर्न. प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. आमी आतां खाली प्रिचींग मात करनासात, कोणी प्रॅक्टीस करनात. सो टेक दॅट वन स्टेप अँड सपोर्ट ईच अदर. रायट. या सो ब्युटिफुली सेड. कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां आमी एक खंयचेंय काम जावन दी, हर एक कामां ताचेत म्हणलें तिणें सांगलें बरी, हर एक कामां ताचेत म्हणलें कश्ट आसात. देखून खंयचेंय काम सुलाभ न्ही. आमच्या मलगड्यांनी आमचो मोग केला, आमकां तांणी बऱ्या तरान पळोवन काण केला, देखून आमी तांकां पळोवन काणूंक आसा. आनी येत्त वेळार मलगड्यांनी इल्ले धाकट्यांचे कश्ट समजोवन, कित्याक तांकांय तांचें भविश्य आसा. पयल्यांचे तितले सुलाभायचे दीस न्ही आतांचे, कित्याक दोगांयनी काम करीचें पडटा, घोवा बायल्यांनी तांच्या भुरग्यांक सांबाळचें पडटा. आनी हजार राटावळी तांकांय आसात. म्हणटना आमी वडिलांनी जावन दी, ल्हानांनी आमी सांगता बसून उलयल्यार मात्र हाका एक समस्याक परिहार म्हणून आमी सोदून काण घेता. कित्याक म्हूण सांगल्यार वडिलांक प्रायवंतांक तांचेच कश्ट आसात, भुरग्यांक तांचेच कश्ट आसात. पूण थडावूच जालां कालेंगे म्हूण सांगल्यार आमकां एकामेका उलोवंक वचना. आनी एक सॉरी फॉर No, डिस्टर्ब. it's आनी okay. एक खालें वते हायरींग होम नर्स और एक घरा होम नर्स जाल्यार सोल्युशन न्ही. दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. तें एक टेम्पररी सोल्युशन. तांणी केंतोन येतात, तांणी कशें पळयतात, तांकां कितलें नॉलेज आसा तें पुरा कोणांक गोत्तू ना. करेक्ट. ओके. आनी आमकां ह्या होम नर्सेसा विशयी, होम नर्सेसा वयर या मेड्साच्या वयर मस्तू एक्सपेक्टेशन्स आसात. दॅट इज अनफेअर. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार तांणी फॉर्मल ट्रेनींग वचूना, करूना तांणी. आनी सो हायरींग मेड or hiring a help is not the solution. It is one part of the solution. Okay. But then there is a lot more Correct. where both the family and parents need counseling. Correct. It is a joint venture, like I said. Okay.
देखून मोगाच्या विक्षकानो आमच्या कुटुंबानी कोणी जर मलगडी तुम्ही हे पळोवन आसत जाल्यार तुमचे लागीं हांव एक विनंती करता तुमच्या जिणयेंत तुमकां कितें फील जाता कित्याक सदावत मलगड्यांनी तुमी थोडे पटी सांगिनात तुमचे फिलिंग्स भुरग्यांक कितें म्हणून कळनात देखून आमी उलोवंक शिकोवंक आसा तुमकां कितें भोगता ते एका बऱ्या रितीन तुम्ही भुरग्यां मुखार सांगूंक आसा आनी येत्या वेळार भुरग्यांनी ल्हानांनी तुमच्या वडिलांक तुमी अर्थकन काडूंक ट्राय करूंक आसा देखून त्या खातीर तिणें सांगल्या प्रमाणे ह्या सगळ्या एपिसोडान आमी सदावत उलयल्ले आसा आमी कैमुणी एक कडेन मोदे येवन दोन्ही सायडींनी आमी समजून काडूंक आमी प्रयत्न करूंक देखून पयलीं आमी एकामेका लागीं कशें उलोवचें म्हणल्यार आमी शिकल्या जाल्यार एकामेका लागीं थोडे पटी कान जाता म्हणून सांगल्यार भुरगीं आनी आवय बापूय तांचे समस्या काडून एकामेका लागीं उलयत आसतना आमी एकामेका लागीं झगडून पडटा सो अल्टिमेटली झगडे चड जावन हाचे वरवीं कुटुंबां बेसात जाल्लीं आसा देखून एकामेका कडेन आमी उलोवंक शिकया आमचे फिलिंग्स एकामेका कडेन सांगूंक शिकया आनी मेन इम्पॉर्टंटली एकामेकाक तुमी मोग करतात जाल्यार एकामेका मोग करता म्हणून सांगूंक पाटी सरा नाकात तुमकां जाय तुमच्या आवय बापायक पटलून धरा आवय बापाय वसा तुमच्या भुरग्यांक पटलून धरा एक मोगासो उमो दिया एक उबाळ वेंग दिया कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या मनशाचो मोग करूंक आमकां लस कित्याक आमच्या कुटुंबांनी आमकां मोग दाखोवंक वडिलां तुमच्या भुरग्यां कडेन तुमी काल्याक लजयतात माय माव सुनाक पटलून धरा जावयांक पटलून धरा जावय सुनो वसन तुमच्या माय मावा पटलून धरा तुमच्या आवय बापाय लागीं तुमी कितले उलयतात जावंक पुरो पूण हांगासरी तुमकां लज म्हणली नाका म्हणली ह्या मुखांतर आमी हांगासर सांगूंक आशेता कित्याक कार्मेल कॅफेचो उद्देश एकच जावन आसा आमची कुटुंबां बरी जायचे आमची समाज बरी जायचे आनी असले एक कार्यक्रमाक तुमच्या एका चिंतपाक बरो ईट मेळ्ळो जाल्यार आनी हाचे वरवीं एक ह्या दोगा जाणांचे जिवी बरे जाले जाल्यार आमी हो एक एपिसोड करून सार्थक जाल्ले बरे म्हणून हाच्या आदीं हांवें सांगलां देखून दया करून हो एपिसोड तुमकां लायक जालो जाल्यार एकामेका लागीं शेअर करा कॉमेंट करा आनी दया करून कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि आज सर तुमच्या वीक्षक तर्फेन हांव मनस्तीन कृपांजली टेलिसाक देव बरें करूं म्हणून अशें येता कित्याक कोणेय एक टच करना तो टॉपिक आज आमी हांगासर टच केला आनीक मनस्तीन कृपांजली इज सिनियर सिटीजनाचे स्पेशलायझेशन जेरियॉन्टॉलॉजी आनीक जेरियाट्रिक्स विशयांत स्पेशली आपले रिसर्च करून PhD ती करन आसा देखून तिच्या रिसर्चाक आमी बरें मागता तशेंच तांचो एक बूक आसा माय आनी आय म्हळ्यार ताच्या आजी एक तांणी पळोवन काण गेले ताचे विशयांत तांची एक काणी तांणी ती बरयल्या सो तो बुकी तुमकां जाय जाल्यार तिका तुमी संपर्क करूं येता तिचे पुरो डिटेल्स आमी हांगासर दितल्या पूण घरांत आमकां नर्सां जाय आमकां पळोवन काण घेतली जाय आमकां कोणी आसल्यार सांगा म्हणल्यार मात तिचे कडेन विचारा कित्याक म्हळ्यार ती नर्सांची एजन्सी चलयना शी इज जस्ट अ ट्रेनर देखून एखाद्या वेळार कावन्सिलींग जाय वा घरांनी वडील आसा ते तांकां कशें पळोवन काण येवचें म्हणून गोत्तू ना ताचे खातीर तुमकां हेल्प जाय जाल्यार खंडीत जावन ती करूंक हांगासर रेडी आसा देखून विक्षकांनी तिका संपर्क करूं येता सो सर आमच्या विक्षक तर्फेन कृपांजली मॅम थँक्यू फॉर कमिंग हियर कित्याक तांकां कोंकणी उलोवंक इल्लें कसत जाल्यार ती बार दिसात कोंकणी बरी करून प्रॅक्टीस करी इंग्लिश इल्लें चड आसा देखून दया करून विक्षकांनी बेजार करनाका विथ अ गुड इंटेंशन विथ अ गुड हार्ट शी इज हियर देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळोक जेजो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी तिमी आशिल्ले मागले पुरा मेळोवन आनी तुमचे तान स्पेशली आमच्या सोसायटीक बरी सेवा मेळोवन दी म्हणून वाचत आसतना आय विश यू ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू फॉर कमिंग हियर थँक्यू तर मोगाचे विक्षकानो आयचो एपिसोड तुमकां बरो लागलो म्हणून हांव खंडीत जावन पाती येता दया करून सगळ्या लागीं शेअर करा आनी कसो जालो म्हणून कॉमेंट्सांनी आमकां बरोवन तिळचिया येवच्या हप्त्यांत येवच्या शुक्रारा परत एक फावटी नव्या एका सैर्या सांगता नवो एक टॉपिक हाडून तुमच्या मुखार परत हजर आसतली तवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल कॅफे सर्विस्तांक देव बरें करूं.